दीस रात काम करून जीवाक भोगता त्रास, देखून सोगोट आमी वेतात करूंक मोडोन मुदास. दुडू आसलोले वेतात युरोप होंदुरास, गोरी मुंबय आग्रा ना जाल्यार माद्रास. एक फामील पिकनीक गेलेली भोंवोंक, लोनावला म्हणटात सरकारान डॅम बांदला नांवोंक. दुदा पोरी उदीक व्हांवता सायडीन मेवता पोवोंक. जीव तोंड जाता थंय सोलो दिसना वचोंक, इस्काद्यो बांदल्यात बसोन उदीक न्हावोंक. रेस्ट्रिक्टर एरिया बरयला थंय तुज्या जायना वचोंक. पावसाच्या दिसांनी उदीक बरें दिसता न्हावोंक. रेस्ट्रिक्टर एरियांत फामील ती बसलेली मुखार, उदीक न्हांवता न्हांवता पावसाचो येयलो हुंवार. उदीक चोडटा म्हणोन गमोक ना त्या वेळार, लोटयेवून आवशीर सगल्यांक दुखलूंक लागलो मुखार. भुरग्यांक वेंग मारून ती करूंक सोदी पार, लोक सोगोट्टून रावोन मातालेत बोवाळ. झाडाचे हांदे मोडून दिवंक ताका सोदी आदार. कसलोच उपाय ना जालो तांच्या सामकार, उदीक नेटान दुखलीत वळत रावले मुखार. कसलो आकांताचेर आयलो आसतलो त्या वेळार. थोड्याच वेळान आखीच फामील लोटोन जाली काबार. वीस मिनटां पासून उबी रावली उदकाशी झगडोत, उपरांत लोटोन गेली तोडपाक आदोत आदोत. लोक तुंय आसलोलो व्हिडियो काडूंक जुळलो फोकोड, बाबडी मागताली आसली आपल्या कोण जायत पावो. असले काव जाताच कसली काडूंक जायी मांडणी, फाटाफाट कितें करचें तुमी भावांनी. हांव जाणा ते वेळार तकली चलोना कोणाची. एक बायल चार भुरगीं तातली एक नवी काजारी. नवी काजारी सालवार जाली पूण 5 जाणां सोंपली. उज्या आनी उदका शिरकेचो न्हय भावांनी. रेस्ट्रिक्टर जाग्यार वयचे न्हय म्हणून मोजी शिटकावणी. सरकाराची मागता असल्या जाग्यार फायर ब्रिगेड दवरची तुमी.